नमस्कार, कारवार न्यूज तुमचे स्वागत करता। कुणगिनी गावातल्या श्री संतोषी माता आश्रमावतीन अन्नदान आणि मास्क वाटप केले। कुणगिनी गावातल्या संतोषी माता आश्रमाचे रघुवीर स्वामी हेमगेल्या वतीन कुणगिनी गावातल्या सगळ्या लोकांक तसेच कॅसलरॉक ग्रामपंचायतीच्या सगळ्या कामगारांक N95 मास्काचे वितरण केले। तसेच अनमोडच्या हायवे वयल्यान वयतल्या ट्रकाचे चालक लोकांक अन्न वाटप बी केले। या प्रसंगाचेर रुपेश नाईक, सिद्धांत परब, पांडुरंग सेठ, संकेत परब, जिया देसाई आदी लोकांनी तेमकां ह्या कामात मदत केली। प्रत्येक लोकान आपापल्या ऐपतीप्रमाणे गरजू लोकांक मदत करू जाय, तेजेन परमेश्वर खुश जाता आणि पुण्य बी मेळटा अशें रघुवीर स्वामी हेमी त्या टायमार सांगले। चांदेवाडी ब्रिजाचे काम अजून बी अर्धवट आशिल्ल्यान या वर्साक बी परिसरातील लोकांक हालअपेष्टा सहन करचे पडटले असे दिसून येता। गेल्ल्या अनेक वर्षांच्यान चांदेवाडी, कॅसलरॉक, कुणगिनी, कोनशेत, दुर्गटी आदी गावाक वयच्या रस्त्यार अशी ब्रिज पावसात उदका सकल वयता आणि लोकांक येव वचूक वाट ना जावन घरातच बसून रावचें पडटा। 3 वर्सां पयले ह्या जाग्यार नवीन ब्रिज बांदूक मंजुरी दिल्ली, जाल्यार स्थानिक लोकांच्या राजकारणा पायन ब्रिजाचें काम चालू जावंक शकलें ना। थोडे लोक आतां आशिल्ल्या ब्रिजाच्या दायकांतल्यान ब्रिज जाय म्हणू लागले, तर दुसरे गटांतले लोक उजवे कांतल्यान ब्रिज जाय अशें म्हणू लागले। अखेरीक पयलेच ब्रिज आशिल्ल्या जाग्याचेरच पन्नेरू ब्रिज मोडून नवीन ब्रिज बांदचे ठरयले। जाल्यार त्या जाग्यार ब्रिज बांदूक जास्त खर्च येता म्हूण उर्वरीत रक्कम मंजुरीसाठी काम परत 1 वर्स रखडले। कशे बशे गेल्या वर्साक काम चालू जाल्ले, जाल्यार काम एकदम हळूहळू चालू आशिल्ल्यान काम अजून अर्धवट स्थितीत आसा। ब्रिज बंद आशिल्ल्यान लोकांक सरकारा कडच्यान कसलीच मदत पावना। कमीत कमी ह्या वर्साक तरी सरकारान कमीत कमी वैद्यकीय सुविधा तरी लोकांक पावो जाय अशी लोक मागणी करते आसात। तालुक्यातील आसू ग्रामपंचायत क्षेत्रात येणारा चांदवाडी ब्रिज, सदर ब्रिज गेल्या 3 वर्षापासून पूर्ण बुडत आहे। पावसाळा झाला ना तर पूर्ण हा पाण्याखाली जात आहे। तर गेल्या वर्षी ब्रिजसाठी इकडे लाखो रुपये सँक्शनही केले, परंतु तेही काम अर्धवट असल्यामुळे ह्या वर्षी लोकांना पाण्याखालीच जाणार आहे। त्यामुळे इकडचं पूर्ण पुढची गावं आहेत, जी चांदवाडी आहे, इकडची कॅसरलाग आहे आणि कोणशेत, ह्या गावांना ह्या ठिकाणी मार्गच बंद होता, त्यामुळे यांना घरातच राहावं लागते। त्यामुळे ह्या वर्षी तरी होईल अशी लोकांची आशा होती, परंतु ह्या वर्षी हा सदर ब्रिज पूर्ण न झाल्यामुळे, पाण्याखाली गेल्यामुळे ह्या वर्षी लोकांना घरातच बसण्याची परिस्थिती येणार। त्यामुळे येथील लोकांना सरकारने रेशन पाणी, अन्न आणि काय गरजेची वस्तू लागणार ती द्यावी अशी या भागातील नागरिकांची मागणी आहे। सदर ब्रिज इकडच्या लोकल राजकारणाला लागून गेली 1 वर्षापासून रखडलेला आहे, कारण इकडे 2 पार्ट्या असल्यामुळे एक पार्टीकडून वरच्या बाजूनी व दुसऱ्या पार्टीच्या खालच्या बाजूने असं भांडणात जवळजवळ वर्षभर त्याच्यातच ब्रिज राहिला हा। त्यामुळे अखेर नंतर कोणाचा नको मधनं ब्रिज म्हणून काढला व पूर्वीचा ब्रिज त्यामुळे तोडण्यात आला। तो तोडल्यामुळे पूर्ण हा पाण्याखाली जात आहे। कारवार तालुक्याच्या अलग अलग भागात भेट दिले असिस्टंट कमिशनर विद्याश्री चंदरगी हेमी पावसाळ्यात उदा साठवून लोकांक त्रास जायनी असो क्रम घ्या म्हण संबंधित अधिकारीक सांगले। आज कारवार तालुक्याच्या अलग अलग भागात भेट दिले असिस्टंट कमिशनर विद्याश्री चंदरगी हेमी नॅशनल हायवेचेर आड बांधिल्ल्या कलवट ब्रिजाचा कडल्यान पावसा उदक सारखे होऊन वचूक निर्माण केल्ले कालगे बाजून झाडां वाडिल्ली काडूक KRC लेमका आणि पावसात कसले बी अवघड घडून येजो आणि त्या अवघड घडूक अवकाश दिवं जायना म्हण 24/7 कर्मचारी नेमणूक करून पार्कूक दवरूं जाय। तशेंच NCC कॅम्पा वयच्या रस्त्यार माती घाण बंद केल्ल्या उदकावयची वाट 2-3 दिसां भितर काडूक जाय आणि थंय पायपलायन घालूं जाय म्हूण नेवल अधिकारीक तेमी सांगले। कारवार शहरात विनाकारण फिरते अशी लोकांक दंडगान पोलिसांन क्रम घेयलो। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मंगळवार एक दिवस कोरोना केस कमी झाल्या फाटोफाट कोरोनाची भयसोड विनाकारण शहरात फिरतलेली संख्या वाढली, तेजेन पोलिसांन दंड घालचे कार्य सुरू केला। कारवार शहर कंटोनमेंट झोन म्हणून घोषित केला, जाल्यार बी थोडे लोक हेचे बद्दल कितेंच विचार करनासतना बाजारात फिरू येतात। बुधवाराक विनाकारण बाजारात फिरू येयल्याक पोलिसांन दंड घालून गरमसाण दिली।
काम करने वाले सर, काम करने वाले ದಂಡ ಹಾಕಿದ ಅಂತ ಕೇಳಿ ದಂಡ ಎಷ್ಟು उत्तर कन्नड जिल्ह्यात बुधवारच्या पावसाळ्यात सुरुवात झाला असे दिसून येला. बुधवार सकाळच्या थांब नसताना पाऊस पडते आशिल्ल्यान रस्त्याचेर खूप इतलेकडेन उदक साठले. बुधवारा सकाळच्यान सुरू जाल्लो पावस रात्रींपर्यंत पडतेत आसा. इतले दिवस मातर पण थांबतालो पावस बुधवाराक सतत पडते आशिल्ल्यान मिर्ग लागिल्लो भास जालो. जिल्ह्याच्या समुद्र किनारपट्टी आणि घाटावेल्या तालुक्यात बी बुधवाराक खूप प्रमाणात पावस पडिल्ल्यान खूप कडेन उदक साठवले. तशेंच पावसाची सुरवात जाल्ल्यान शेतकरीक बी आनंद जालो आणि 2 दिसां भितर शेतकरी शेत कसूंक सुरवात करची शक्यता आसा. पण लॉकडावन लागू आशिल्ल्यान लोकांक पावसाळ्यात गरज आशिल्ले वस्तू खरेदी करून दवरूंक शकले ना. तेजेन जून 14 तारखेनंतर गरजेचे वस्तू खरेदी करूंक लोक तयारेत आसात. गरजेचे वस्तू होम डिलिव्हरी करूक दुकानाचे शटर थोडे ओपन करून रावल्यार बी दंड घालते आशिल्ल्या म्युनिसिपालिटी अधिकारी विरुद्ध व्यापारी लोकांनी क्रोध व्यक्त केला. लॉकडाऊन लागू आशिल्ल्यान गरजेचे वस्तू लोकांच्या घरात दारां पावोवंक जिल्हा प्रशासनान परवानगी दिला. ताका लागून बाजारात आशिल्ले खूब इतले व्यापारी दुकानात रावन गरजेचे आशिल्ले लोकांक वस्तू घराच्या दारार पावोवचे काम करते आसात. पण दुकानाचे सेटर संपूर्ण बंद करून दुकानाक रावूंक साध्य जाते ना. तेजेन थोडे व्यापारी दुकानाचे सेटर मातर अशे ओपन दवरून घेवन लोकांक ऑर्डर फोनाचेर घेताले. तेजेन गरज आशिल्ल्याक वेळाचेर वस्तू तेंगेल्या घरा कडेन पावताले. पण सद्याक म्युनिसिपालिटी अधिकारीन दंड घालचे कार्य सुरू केला. दुकाना मुखार कोण गिरायकी ना आसतना बी दुकानाचे सेटर मातर ओपन करून भितर रावल्यार बी अधिकारी थंय वचून घेवन त्या दुकानदाराक दंड घालते आसात. तेजेन सगळ्या व्यापारी लोकांन अधिकारी विरुद्ध राग व्यक्त केला. म्हणल्यार आमगे आशिल्लो सेटर हांव भितर होम डिलिव्हरी दिवपाची सामान खाते आशिल्लो. एकदम 10 लोक आयले म्युनिसिपालिटीचे नंतर PSI अशें करून 10 लोक येवन एकदम म्हाका हॅरेसमेंट केलो. तूं कित्याक दुकान ना हांव भितर रावन सामान खाता एक कस्टमर मुखार उरणार तूं म्हाजेर केस घालूं हरकत ना म्हण PSI म्हणल्यार तुका FIR मारता मॅडम. FIR म्हणल्यार एक कस्टमर तरी उरना हांवें ऑफेन्स केल्लो उरला फायन घालत ना हांव. आनी आमकां कितें जाता ते थोडे तरी एक मात्र सेटर ओपन दवरचेच पडटा. जाल्यार एकदम हे जाता श्वासोश्वास करच्या ब्रिथींग प्रॉब्लेम जाता. मात्र तरी ओपन आनी म्हाका तेतूंत आमी हिप जॉयंटाचें ऑपरेशन जाल्लें आसा. एकदम सकयल सेटर ओवन दवरला वयर ओडूंक जायना आनी अशें आपोवंक पडटा. म्हणल्यार भितर सामान बांदील आमी शटर ओपन करून भायर हाडचें पडटा. तेन्ना ते पोलीस येवन घेवन फोटो मारतात आनी हे करतात. ते आमकां बरोबर न्ही. आतां होम शटर ओपन केलें तेन्ना डायरेक्ट लेबर बी 2 सामान येतात तांकां आमी दिवचें पडटा. तांकां ना म्हणचें जायना. ते तुमी फोटो घेवन म्युनिसिपालिटी धाडतात तशें करचें बरोबर न्ही आमकां अशें दिसता. म्युनिसिपालिटीन आमकां आमगे कमिशनर सरान सांगलां की तुमी अर्द शटर ओपन करून घेवन वेपार करचे हरकत ना. जाल्यार रश करनाकात. आतां 2 दीस रावपा पॉझिटिव्हिटी रेट कमी जाल्यार आपण तुमकां इल्लें रिलॅक्सेशन करता म्हणून ताणें आमकां भरवस दिला. जिल्ह्यात कमी जाते आशिल्लो कोरोनाचो आंकडो आज अचानक वाडिल्ल्यान प्रशासनाक धक्का बसलो. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 526 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर नवीन 526 कोरोना केसेस मेळ्ळी. त्यापैकी कारवारात 46, अंकोला भितर 11, कुमटात 94, होन्नावरात 98, भटकळात 29, शिरसीत 69, सिद्धापुरात 33, येल्लापुरात 41, मुनगोडात 36, हाळ्याळात 56 तर जोयडा भितर 13 नवीन कोरोना केसेस आज मेळ्ळी. आज म्हणल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर टोटल 48,744 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह जाल्ले. त्यापैकी 44,968 लोक बरे झाले आणि अजूनही 3,117 लोक कोरोनाचे ट्रीटमेंट घेते आसात. आणि आज म्हणल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 759 लोकांले कोरोना पायन मरण जाला. आयचे इतलेच न्यूज. मुखार न्यूजच्या खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.